फाटले रावंड टेबल सोंपयतना हांवें सहज म्हणिल्लें जॉयल की आमी आनीक घडये रावंड टेबल करतले. तेन्ना प्लॅन कांय नाशिल्लो, विचारय नाशिल्लो, पण सहज एक इलेक्शनाचो वीक सो परत जर बसपाची संद मेळ्ळी जाल्यार बसया असो विचार आशिल्लो. पण आज जे हांगा घडटा ते म्हाका दिसता तुमी गोंयच्या टीव्हीचेर तरी गोंयच्या खंयच्याय डिजिटल स्पेसाक हाजे पयलीं पळयल्लें नासतलें. दिस इज येस लास्ट रावंड टेबल बिफोर दी बीग डे इलेक्शन. आनी ह्या रावंड टेबलाचेर आज म्हाका दिसता अशे गेस्ट आसात. यू वील लव टू सी हिम हियर. ही इज द गेस्ट एडिटर ऑन दीस रावंड टेबल टुडे. आनी प्रचाराची इतली धामधूम आसतना ही अग्रीड फॉर दीस इंटरेक्शन. सो तांचे सुरवातीकच उपकार मानता आनी हे रावंड टेबल स्टार्ट करता. द व्हेरी स्पेशल गेस्ट ऑन टुडेज रावंड टेबल, द गेस्ट एडिटर ऑफ टुडे, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, जाणी भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचाराची धुरा आपल्या भुजार घेवन हे संपूर्ण इलेक्शन फुडें व्हेलां ते डॉक्टर प्रमोद सावंत. सर वेलकम. आनी त्याच बरोबर आमचे एडिटर्स आज आमचे बरोबर आसात. प्रुडंटाचे सुयशबाब गावणेकार, गोवन वार्ताचे पांडुरंगबाब गांवकर, द गोवन एवरीडेचे जॉयल आफान्सो. आनीक सीएम सुरवात हांव ह्याच हाजे वयल्यान करता की इतली मुखार हाडलें तुमी जेन्ना सुरवातीक म्हाका याद आसा आमची एडिटरांची एक डिनर जाल्ली. त्या डिनराक तुमी आमकां फिगर सांगिल्ली की दक्षिणेक आमी 60,000 लिडान जिखतात आनी उत्तरेक आमी 1,00,000+ लिडान जिखतात. आतां प्रचार ऑलमोस्ट सोंपलो. सो अजून यू आर स्टिकींग टू दोज फिगर काय मातशें वयर सकयल कितें जालां? आयजूय हांव फर्म आसा की आमी उत्तरेक 1,00,000+ मार्जिनान जिखता आनी सावथाचो सीट हो आमी 60,000+ मार्जिनान जिखता. ताचे उपरांत उमेदवार मातशें तुमगेलें सरप्रायज जाली सगळी. सगळे सरप्रायज जाले, सगळें जालें. आमी निवडणुका ज्यो आसा ह्यो 2 मुद्द्याचेर लढटा. एक विकासाच्या मुद्द्याचेर आनी दुसरें संघटनेच्या मुद्द्याचेर. जो विकास गोंयांत केन्नाच जावंक नाशिल्लो तो विकास आमचे डबल इंजिनचें सरकार करपाक शकलें. आनी जें संघटन आयज पर्यंत नाशिल्लें तितकें संघटन नो डावट हांव आमचे पार्टीचे अध्यक्ष येस आनी सगळे मेळोन आमी बिल्डअप करपाक शकले. हे 2च मुद्दे घेवन आमी इलेक्शनाक वता. म्हणून तर आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावच्या पयलीं सुद्दां 60,000 मार्जीन सांगलेली आनी आयजूय परत सांगता 60,000+ मार्जिनान आमी सावथ गोवाचो सीट जिखता, 100% जिखता. हय पांडुरंग, हें पडटा तुका? म्हणजे नॉर्थ गोंयान जाला अशें बीजेपीचे की तुमचो फोकस सगळो सावथ गोंयान आसा. म्हणजे फाटले कांय दीस सगळे लिडर्स आसा सावथ गोंयान. चुका तुजे तुका हांव कॅम्पेनिंगान चड सावथ गोंयान दिसता. हांव बाकीचे सगळे म्हणजे मॅनेजमेंट जे करपाक जाय ओके फोना वयल्यानूय सुद्दां मॅनेजमेंट करपाक जाय. अल्टरनेट डे 2 दिसांनी बॅटिंग सावथा करतात, बॅटिंग सावथ कोचिंग नॉर्था करतात. तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार हांव अल्टरनेट म्हणजे 2 ते 3 दिसाच्या उपरांत तुका एकदां हांव नॉर्थान दिसलाच. प्रत्येक दिसा तूं मुद्दामून पळय. ना तरी सुद्दां आतां मेरेनची जर हिस्ट्री पळयली जाल्यार सावथ गोंयान सुद्दां बीजेपीक एक 10-15 हजाराच्या वयर काय केन्ना लीड मेळोना. जी एकदां मेळ्ळ्या तितलीच लीड आसा. 2014तली लीड काडून पळय न्ही तूं. इट इज ऑलमोस्ट 34,000 to 35,000 लीड आमकां 2014 मेळ्ळ्या. 2014तली राजकीय परिस्थिती आनी ताज्या उपरांत आयची राजकीय परिस्थिती पळय. ताजो ओवरऑल विचार कर. 2014 नुकतेंच म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी पयले फावटी इलेक्शनाक वताले. आज मोदीजींक 10 वर्सां पुराय जाली, म्हाकाय 5 वर्सां पुराय जाली. सो दॅट तूं म्हणून येता आय एम द एक्सपिरियन्स प्लेयर. तुमच्या 60,000 तुमचो दावो करता न्हू ताचेर म्हाका मातसो दुबाव आसा. कारण एका साश्टीनूच 2,40,000 मतां आसात. 39,000 मतां आसात. 2,39,000 आनी साश्टींतले लोक आमकां मतां मारी. नाही साश्टी सदांच साश्टीची मतां जी आसात ती विजयाचो मनीस कोण तो ठरयतात नॉर्मली. विजय विक्ट्री कोणाची हे साश्टीतले वोटर ठरयतात. सो आत्तां कितें परिस्थिती आसा साश्टी? आयजूय बी म्हणजे तुवें जरी म्हटलें साश्टीतले लोक ठरयता अशें म्हणू नाकाय. पुराय सावथ गोंयांतले लोक ठरयता. म्हाजें तर स्पश्ट म्हणणें आसा. सावथ गोंयांतले लोक मेळूनच ठरयतले. त्या खातीर तूं ओन्ली साश्टीतले किंवा साश्टी इतल्या खातीर म्हणटा की 2,39,000 मतां साश्टीन आसात. थंय तो चड लीड काडटलो तो विजयाच्या लागीं म्हणजे विक्ट्रीच्या लागीं वयतलो. सो बीजेपीची कितें पोजिशन आसा साश्टीन? विजय जालो तुज्या साश्टीन. विजय तुमच्या वांगडा आहा? विजय आमच्या कडेन कसो आसतलो? विजयान म्हणजे केन्नाच जितके आरोप करूंक ना पळय भारतीय जनता पार्टीचेर आनी म्हाजे ते ह्या इलेक्शनान केल्या. तो प्रूव करपाक की आपूण काँग्रेसीक लागीं कितलो ओके हे करपा खातीर केल्या. एक गजाल आसा. आमी फूल इलेक्शन कॅम्पेन जी बीजेपीची आसा पळय तुमी सेंट्रल मोदी प्रायम मिनिस्टराक सेंट्रल हें दवरून
ती ताजेर फोकस केल्या, सेंट्रल इश्यूचेर फोकस केल्या, नेशन तुगेले वन नेशन वन पोल ह्या UCCC ह्या गजालींचेर. पूण आतां आमी जशी कॅम्पेन ही पीक जाता पळय गोंयांत, कांय लोकल इश्यू क्रॉप अप जातना दिश्टी पडटात. लायक CRZ, कोण दोंगर कापता म्हणटा, कोण मायनींग सुरू जालें ना म्हणटा, कोण म्हादय सारकी टॅकल केली ना म्हणटा, कोण कोळशाचो क्रॉप अप जाता. हांव जस्ट सांगता हे इश्यू मोदीची अथवा प्रायम मिनिस्टराची अथवा तुमच्या त्या सेंट्रल कॅम्पेनीत ओवरशॅडो करचे ना, हें तुमचें खंयचें कॉन्फिडन्स आहा? एक दीस इश्यू वील नॉट ओवरशॅडो. हे सेंट्रल इलेक्शन त्या खातीर हांव म्हज्या भाशणांतल्यान केन्ना तरी आयकलां आसतलें तुवें. दीस इज अ सेंट्रल इलेक्शन. प्रायम मिनिस्टर ठरोवपाचें इलेक्शन, सरपंच ठरोवपाचें न्ही. ते काँग्रेसवाले जशें म्हणटा पळय न्ही रे, आमकां सत्ता मेळ्ळी जाल्यार आमी 5 प्रधानमंत्री करतले म्हणून. वर्साक एक प्रधानमंत्री. आमी पंचायतीक म्हणटा पळय, निवडून येयले काय सगळे बसता, वांटून घेवया, अंदू तूं, फुडल्या वर्सा तूं, मागीर तूं. त्या खातीर आमी फोकस जो आसा पळय न्ही हो सेंट्रल सब्जेक्टांचेर दवरचो, सेंट्रल डेव्हलपमेंटाचेर दवरचो, इकॉनॉमीचेर दवरचो, देश कसो ग्लोबली ग्लो जातलो हेजेर दवरचो. हे बारीक बारीक राज्यांतले इश्यू आसतले, ते राज्यांतले इश्यू सोडोवपाक आमी आसा न्ही. आनी आफ्टर ऑल इट इज एन सेंट्रल रिलेटेड जे सब्जेक्ट आसा ते सेंट्रल रिलेटेड सब्जेक्ट विथ द गायडन्स आनी ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आनी बाकी सगळ्याच्या गायडन्सान रिजॉल्व जातले. तितको विश्वास गोंयकारांनी म्हाजेर आतां पर्यंत दवरला. आनी म्हाका खबर आहा गोंयकार डॉक्टर प्रमोद सावंताकूय वळखता. ओके, म्हटल्या उपरांत हे जे आहा बारीक बारीक इश्यूज जे आहा पळय न्हू, हे खंयसूच ज्या पद्दतीत म्हणजे हांव सांगता की विजन म्हजो क्लियर आहा, फोकस म्हजो क्लियर आहा. इट इज अ नेशन फर्स्ट, स्टेट फर्स्ट. आनी ताकाच लागून मागीर तो म्हादय आसूं न्ही, CRZ आसूं न्ही किंवा मायनींग आसूं न्ही, हे सगळे इश्यू सातत्यात स्टेटीचो इंट्रस्ट दवरून, लोकांचो इंट्रस्ट दवरून हांवें रिजॉल्व केल्ले आहा आनी रिजॉल्व करतलो हाजो विश्वासूय लोकांक. नो, आर्ग्युमेंट इज प्रिसायजली दॅट फाटले 10-12 वर्सां तुमचें सरकार उरलें, केंद्राकय सरकार उरलें, आनी मोस्ट ऑफ दीस इश्यूज आर लिंक्ड टू डबल इंजिन. So that is the argument. You could have handled it better. Do you feel it linked with the could have handled it better? It is in the High Court, Supreme Court and NGT. मुद्दामून काडून पळय. It is not only linked. It is every time तुवें जे आतां इश्यूज सांगल्या पळय न्ही, हाज्यो सगळ्याच्यो केसीस NGT आसतल्यो, हायकोर्टान आसतल्यो, सुप्रीम कोर्टान आसतल्यो, टायम टू टायम ओल्ड अमेंडमेंट्स जे आसा, ओल्ड लॉज जे आसा पळय न्ही, ती काही अडकल्ले आसा इश्यू. ताका लागून ते आमकां नवीन अमेंडमेंट हाडचे पडटा, नवीन काही सजेशन दिवचे पडटा. आतां बींग अ टुरिस्टीक स्टेट आमी म्हणटा तसो सावंड पोल्युशन एक्ट आसा. इट इज एन ओल्ड MP एक्ट ऑफ द सावंड पोल्युशन. आयज जर आमी फुडें वतले आसत तर आमकां काही चेंजीस सजेस्ट करच्यो पडटल्यो. हय, पूण व्हील आसत जाल्यार सरकार राम मंदिर कोर्टांतल्यान सेटल करपाचें सुद्दां व्हील दाखयता. हें व्हील कित्याक दाखयता असो इश्यू आहा. म्हणून तर CRZ 19 काडटा आसतना, CRZ 19 प्लॅन करता आसतना आमकां प्रोटेक्शन जेंका दिवपाक जाय पळय न्ही, तें तर हांवें तें स्पश्ट म्हाज्या कॅम्पेनिंगांतल्यान म्हटलां न्ही. आमी इवन दो आमकां टुरिजम डेव्हलप करपा खातीर आमकां जे एक्टान अमेंडमेंट जाय हे केंद्रा कडेन सुद्दां वचून आमी मागतले. आनी त्या खातीर टुरिस्टीक स्टेट म्हणजे आमी जेका सस्टेनेबल टुरिजम म्हणटा पळय न्ही, तो सस्टेनेबल टुरिजम गोंयांत ग्रो जावपाची गरज आसा विदावट डिस्टर्बिंग द पब्लीक. आय हॅव अ व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. आतां आमी कॅम्पेन इज इन कॉन्ट्रास्ट, काँग्रेस कॅम्पेन एंड द BJP कॅम्पेन. You have gone with Modi as your face in the campaign. The Congress has gone with the leader on the ground. तुका दिसना एक रिस्क शी घेतल्या म्हणून इन गोवा स्पेसिफिक, बिकॉज यू नो पोस्ट इलेक्शन वॉट एवर द रिजल्ट मे बी, देर विल बी अ साइजेबल वोटर विच विल रिप्रेजेंट against Modi, and they will say okay fine, suppose I mean if there is a rejection in South Goa and suppose the BJP loses South Goa, that would mean 50% of Goa has voted against Modi. How do we will एक गजाल आसा पयल्यान पयली सांगता. सावथ गोवा आमी 100% जिखता पयल्यान पयली. विदावट लिडरशीप खंयचेंच इलेक्शन जावपाक शकना. ओके, आमकां लिडर कोण हो सांगचो पडटलो. आनी एटलिस्ट वेन इट कम्स टू द प्रायम मिनिस्टर, ओके, देशाचो नेतृत्व करपी कोण, जेन्ना काँग्रेसी कडेन किंवा जे इंडिया अलायन्स म्हणटा तांच्या कडेन नेतृत्वच ना. तुवें ती बरी एक ॲड पळयल्या आसतली, व्हंकल पळोवपाक वता आनी 5 जाण न्हवरे रावता पळय, हांवूय न्हवरो, हांवूय न्हवरो, हांवूय न्हवरो म्हणून 5 जाण सांगतात सगळे जाण, आनी तेंच्याच भितर झगड्यो जाता. हांगासर तशें ना. 10 वर्सां लोकांनी मोदीजीचें नेतृत्व पळयलां, मोदीजीचें विजन पळयलां. आनी आमी जें म्हणटा की आमी विकसीत भारत हे बेश्टें स्वप्न न्ही, विकसीत भारत 2047 फुडल्या 25 वर्सांचो प्लॅन, एक्शन प्लॅन कितें आसतलो ह्या देशाचो, तो लोकांच्या समोर दवरून वता. त्या खातीर आमकां तेजो भंय ना. तूं म्हणटा पळय न्ही मतां खंयसर कमी पडल्या. आतां आज केरळ सारकेल्या राज्यांत, तमिळनाडू सारकेल्या राज्यांत ज्या जाग्याचेर आमचो अकावंटूय ओपन जावंक ना, मोदीजी एक्सटेन्सिवली प्रचार करता. ऑफकोर्स म्हणजे आमी म्हणटा तशें म्हणजे यू वील सरप्रायज
केरळान जर आमकां फाल्यां सकाळी 3 ते 4 सीट मेळ्ळी, तमिळनाडून आमकां 5 ते 6 सीट मेळ्ळ्या पूण लोक सरप्रायज जातले. पण दोतोर हांव कितें म्हणटा लायक पोस्ट इलेक्शन्स डोंट यू थिंक देर इज ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन यू टू परफॉर्म बिकॉज एनी नॉन परफॉर्मन्स or any failure at this count will be seen against you because you are the head of the state. एक गजाल म्हणजे हॉट चेअराचेर किंवा CM चेअराचेर बसल्या उपरांत इट इज ऑलवेज प्रेशर आनी परफॉर्मन्स हो दिवपाकूच जाय. No, if you had to go with a local leader, I mean local leader in a sense as a candidate, like just the way the Congress is gone, don't you think that you would have performed better? ना ना इट इज अंडर द लिडरशीप ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ओनली. आज आमी म्हणटा त्या खातीर सांगना न्ही, आमी मत मागता आसतनाच मोदीजी खातीर मागता. हांव म्हाज्या भाशणांतल्यान सांगता तूं मत जें मारता तें डायरेक्ट मोदीक म्हणून सांगता. कित्याक लोक आज मत जो मारता पळय न्ही, इट इज नॉट ओनली फॉर द पल्लवी टेम्पो, इट इज फॉर द मोदीजीस. आज पल्लवी टेम्पो किंवा BJP किंवा श्रीपाद भाऊ हांगासल्यान जर निवडून हाडटा आसत जाल्यार देशाचो प्रायम मिनिस्टर But the Goan is connected to Modi. You feel that to a big extent. ऑफकोर्स गोंयकार जो आहा पळय न्ही नॅशनलिस्ट आसा, काँग्रेसी सारके न्ही म्हणजे डायरेक्टली संविधान हाडून माथ्यार मारले बीन म्हणपी असले गोंयकार ना. आसा ते आता संविधान माथ्यार मारले म्हणजे कितें तर म्हणजे खरें म्हणजे दिस इज इन्सल्ट. भारतीय राज्यघटनेचो हो इन्सल्ट आसा. आमी हे जनरल उलयतात पूण लेट्स गो इन टू स्पेसिफिक्स, कारण स्पेसिफिक्स वील गिव अस मोर टेंजिबल थिंग्स. नॉर्थ आतां नॉर्थाक भितर आसतला की हे म्हणजे तूं म्हाका हेजेर पयलीं सांगूंक ना. कित्याचेर संविधान माथ्यार मारप ताजेर हो केदी केदो व्हडली व्हडलो controversy अपमान केली मागीर. तुमी सामकी. आमी हांव कॉन्ट्रोवर्सी कितें करूंक ना. सांगूं आयक सांगता तुका, तुवें जो व्हिडिओ पळयला आसतलो ताणी तुमी कॉन्ट्रोवर्सी केली म्हणटा तुमी. ते आमी तेंच्यांनी जो आहा पळय न्ही, अरे माथ्यार मारले म्हणटा म्हणजे कितें तर तें हां हे वॉट इज दीस. खरें प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक जाय, कारण माथ्यार मारलो हो शब्द लोकांक खबर आहा. म्हाका दिसता थोड्या जाणांक कोंकणी कळना सारकी. म्हाका कोंकणी शिकयता पळय न्ही तांकांय सांगता, तांच्यांनी सारके ह्या व्हिडिओ इलेक्शनाक पळोवपाक जाय. तुमी एकामेकाक खूब कोंकणी शिकयलीच दिसता म्हाका. स्पेसिफिक्स दोतोर एक उत्तरेक पांडव यू ऑल्सो कम इन. उत्तरेक भाऊची 6वी टर्म तुमी मत मागता. एक गजाल दिसता फिल्डाचेर की खूब जाण वत थंय भाऊक प्रश्न विचारतात. तुमी गेले की मागीर प्रश्न कमी जातात, भाऊ गेलो की प्रश्न वाडटात अकस्मात. सो हो जो हाजो परिणाम जो आसा तो मतांचेर जावचो ना. ही एंटी इनकम्बन्सी जो सुयेशान प्रश्न विचारिल्लो की लोकल, आतां हांव उलटो विचारता की हांगा लोकल कॅन्डिडेटाची जर एंटी इनकम्बन्सी आसा तो तुगेलो हें बटन दामप म्हळ्यार प्रधानमंत्र्या खातीर बटन दामप, हाका लागून टायड ओवर जातलो. दोतोर म्हणटा सर रे हांगा आपल्या कडेन पळया भाऊ कडेन पळयनाका म्हणून तशें बी बिलकुल ना. हांव तुका सांगता 10 वर्सांनी मोदीच्या टेन्युअरान जें काम केलां ओके तें काम जर पळयत जाल्यार कोणूच म्हणजे हांगासर भाऊक मत मारपाक म्हणून कोणूच फाटीं सरपाचो ना. कारण 10 वर्सांनी आमच्या सरकारान जें परफॉर्म केलां त्या खातीर जो कोण जरी म्हणजे नो डावट आमी भाऊक 6 फावटी जरी मतदान करपाक लायता आसतले लोकांक जाल्यार पण तें मत हें मोदीजी खातीर आसा. तें मत हें विकसीत गोवा खातीर आसा. तें मत हें आमी जशें म्हणटा आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंया खातीर आसा. दॅट इट इज नॉट ओन्ली भाऊ ओके. त्या खातीरच म्हणजे खंयसरूच लोकांनी फाटीं फुडें न येता लोक भाऊ एखाद्या वेळी 1-2 कडेन प्रश्न विचारले आसतले, हांव तुका ना म्हणना. कारण कशें आहा भाऊचे ओवरऑल पुराय ह्या 5 वर्साच्या कार्यकाळांत थोडोसो थोड्या जाग्यांचेर भाऊचे बाकीचे एकंदर कोविडाचो कार्यकाळ आसतलो 2 वर्सां आनी हे सगळें हाज्या खातीर भाऊ थोडोसो म्हणजे बट काँग्रेसचे कोण रावता ते तरी खंय पावल्या. रमाकांत खलप तर गेली 20 वर्सां म्हणजे राजकारणा पासून आनी समाजकारणा पासून पयस आसा. तूं याद कर 2002 तो लास्ट निवडून येयल्लो, त्या उपरांत तो खंय आसलो तर आनी काँग्रेस खंय आहा. तुम्ही पण स्टार्टिंग खलप म्हळ्यार बँक लुटारू बँक लुटारू बँक ऑफकोर्स खरी गजाल न्ही रे. सामकें अशें म्हणजे तुमी ते हॅमर करत आहात बँक लुटारू बँक लुटारू. खरी ती खरी गजाल. पांढरंग हसता. तुम्ही थोडे लिक्विडेट करून सेटल करून घेतले न्ही लोकां. आतां ते पळय दिले म्हण घेतले म्हण हांवें घेवंक ना, आमी दिले ओके दिले. स्वता म्हाका दिसता खलपान सुद्दां पयशे आपले घेतले आसतले ओके. हांव कशें घेतले तें सांगता तुका. बँक बंद ना 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 तेजे 25,000च उरल्या, लोकांचे चड उरल्या. 25,000चेच शेअर्स उरल्या. जे लोकांचे अजुनूय बी म्हणजे 5 लाखा वयले जे पयशे आसले पळय न्ही क्रोड्स ऑफ रुपीज लोकांक अजून मेळपाचे उरले. 3.5 लाख अकावंट होल्डर, 1.5 लाख शेअर होल्डर आनी ह्या हातूंतल्यान 1.5 लाख शेअर होल्डरांचे पयशे अजुनूय तशें लुटारूच म्हणटा तुमी. लुटारू 100% लुटारू. हांव कित्याक म्हणटा सांगता तुका, तूं तेजे डायरेक्टर काडून पळय. डायरेक्टर तो आसतलो, तेजे घरचे आसतले, तेजे सोयरे आसतले. तूं तेजे स्टाफ काडून पळय.
तेजो मेन स्टाफ जे आहा पळय न्ही ते सगळे तेजे सोयरे. मेन तर जनरल मॅनेजर तेजो भाचोच. म्हणजे बँकेक डायरेक्टर तुज्या घरचे, तुजे सोयरे, स्टाफ तुजे सगळे आसा तशे तुजे सोयरे आनी पयशे लोकांचे. इट इज ट्रुली कोऑपरेटिव्ह बँक. अरे तूं कोऑपरेटिव्ह म्हणजे कशें जाता, म्हणजे सगळ्या आपल्यांक घेवन कोऑपरेटिव्ह आनी पयशे लोकांचे. आपूण कित्याक पयशे दवरले ना. आनी जे दिसा बँक बुडटली म्हणून कळ्ळी पळय न्हू, तुजो रिकॉर्ड काडून पळयशीत न्ही, ते दिसा दुसऱ्या अकावंटाचेर घालून आपल्या सोयऱ्यांचे पयशे काडले, आपले पयशे काडले. बारीकसाणी सांगता तो पयलीं कितें फायल ओपन केल्या काय कितें? फायल ओपनच आसा, फक्त पेज अशी उलटूंक जाय. दोतोर म्हाका सांगा, तुमी श्रीपाद भाऊची मतां म्हणटा की 1 लाखाची लीड बी येतली आनी तुमी ते मान्य करता की एंटी इनकम्बन्सी आसा, बरो विरोध आसा म्हणून. इतलें आसून तुमकां खंयच्याय हेजेर सांगता गॅरंटीचेर की तो इतली लीड घेतलो म्हणून श्रीपाद भाऊ? डेव्हलपमेंट आनी संघटन ह्यो 2 गजाली. भारतीय जनता पार्टीचे इलेक्शन आणि दिवचल बिलकुल संघटन. हांव परत एकदा सांगता, संघटन. भारतीय जनता पार्टीचो अजेंडा हेजेन विकास आनी संघटन ह्या 2 गजालीचेर चलता. विकास आयचो जाला आनी उत्तर गोंयांतलो जर विकास तूं पळयशीत, म्हणजे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पळय, आयुष हॉस्पिटल पळय, ताज्या उपरांत आमचें तूं आग्वाद जेल म्युजियम जेचेर तुमी केन्ना लक्ष दिवंक ना, तुमी वचून पळोवंक ना. ऑफकोर्स इतको बरो प्रोजेक्ट 28 कोटी रुपया स्पेंड करून आग्वाद जेल म्युजियम जो आमी केला, इट इज पॅरलल टू द अंदमान जेल. ज्या पद्दतीचो अंदमान जेल प्रमोट करपाक जाय तसोच खरें म्हणजे आमी प्रमोट करता. तुम्ही हे सांगतात ते सगळे विकासाचे गजाली ते बरें आयकुपाक बरें दिसता, पण लास्टाक बरे आसाय बी ते. पण कशें आहा तुमी भारतीय जनता पक्ष आनी तुमी एस्पेशली कितले बारीकसाणेन काम करतात ते पत्रकार म्हणून पळयलां. तुमी ती गणितां बरी करतात. सो हो जो कॉन्फिडन्स येता उत्तरेचो की दिवचल तालुक्या भितर तुमी कितले लीड दितले आनी 70 तालुक्या भितर विश्वजीत राणे कितलो लीड दितलो. जशी काँग्रेसीक एकदां सालसेतीची लीड दिश्टी पडटा, तशी उत्तरेक आमकां 70 आनी दिवचलची लीडीचे हाजेर 1 लाखाची फिगर आनी हो कॉन्फिडन्स येता. हा गणित विचारता. ऑफकोर्स 70 आनी दिवचल तालुक्यांतले लोक जे आसाय पळय न्ही, हे सदोदीत भारतीय जनता पार्टीक खंय तरी मोठो तेंको दिला. आनी विशेश करून म्हणजे 70 आतां मतां पडटा. दिवचल तालुक्यांत आमच्या पयलीं पासून हे भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान तूं काडून पळय, म्हणजे 99 टू टील डेट इलेक्शन पळय, म्हणजे भाऊचे सामकेंच इलेक्शन जे हे जाल्लें तें 2009चे इलेक्शन. 2009च्या इलेक्शन भाऊ 5000+ मार्जिनान जिखलेलो. त्या वेळार हांव आमदार नाशिल्लो, कळोवपा जाय म्हणून सांगता. 5000च्या लिडीत 3000+ लीड ही म्हज्या सांखळी मतदारसंघांतल्यान आशिल्ली आनी 2000 लीड ही प्रियोळ मतदारसंघांतल्यान आशिल्ली. त्या खातीर आमचे भारतीय जनता पार्टी बिचोले तालुक्यांतल्यान मेजर जे आसा पळय न्ही हे लोक हे भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान पयलींच्यान ताजे बरोबर आसा म्हणटा खरें. ते सिनियर आनी विचारतो ते हांव सांगूंक शकना. आमी आतां डेव्हलपमेंट म्हणटात, बीजेपी इज फायटींग ऑन डेव्हलपमेंट प्लॅन, बट तितून भितर खूब रिझेंटमेंटूय दिसता आमकां की लॉट ऑफ पीपल आर डिसग्रंटल्ड, दे आर प्रोटेस्ट, दे आर एंगर सो भितरल्यान दिसता एट द बॅकड्रॉप. सो could it be possible that a certain segment of voters will go against the BJP despite the development plan? हे पळय राजकारण आसा ते विरोध आसतलोच, डेव्हलपमेंट आहा ते विरोध आसतलोच. म्हाका जो डेव्हलपमेंट दिसता प्रोजेक्टात तो दुसऱ्या एकाद्याक दिसता की ते डिस्ट्रक्शन दिसता. इट इज ऑन दॅट बेसीस. हांव पळयता आसतना म्हणजे विजन गोंयचो विकसीत गोवा फॉर अनदर 25 years ह्या दृश्टीन पळयतलो की गोंयची पॉप्युलेशन सायज कशी वाडटली, गोंयांत IT इंडस्ट्रीज कश्यो येवपाक जाय, गोंयांत टुरिजम कशें वाडपाक जाय. एखादो सुशेगाद जो आहा पळय न्ही, ज्याचें घर एखाद्या कोस्टल बीच लायनीचेर आसा, ताका बरें म्हणजे च्या बीन घेतली नाल्यार दुसरो ग्लास बीस घेवन तो थंडपणी बसता पळय न्ही, ताका कशें ताका आपलें सुशेगाद लायफ जगोंक जाय. ताका सगळें जें पळोवपा खातीर न्ही तो डेव्हलपमेंट पळोवचो ना. तो फुडल्या विकास तेजे म्हणजे तेजे नेक्स्ट जनरेशनूय वचून फॉरेन कंट्रीन कदाचित सेटल जाला आसतलें. म्हाका म्हज्या गोंयच्या फुडाराचो विचार करपाक जाय, गोंयच्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करपाक जाय. म्हणजे 5 वर्साचे 10 वर्साचे भुरगे आहा ते फुडले 25 वर्साचे जाल्या उपरांत ते गोंयांत कितें करतले हाजी चिंता म्हाका आहा. ताका ताजी चिंता ना. तेंचे फॉरेन कंट्रीन जे सेटल जाल्या पळय न्ही ते हांगासर ह्यो डिस्ट्रक्शनाच्यो गजाली म्हणून पळयता, बट हांव ते डेव्हलपमेंटाच्यो गजाली म्हणून पळयता. त्याचो विचार करप बेल्टा भितर बाण मारता. बट दोतोर आतां हांव तशें बाण मारपाची संवय ना. आतां खुबशी प्रॉमिसीस केले ती बीजेपीन आनी डेव्हलपमेंट केला, नो डावट अबाउट. बट तो हे एक्सेप्ट करपाक जाय सो कारण 10 वर्साच्या भितर डेव्हलपमेंट केला. बट दोतोर आतां पळय ड्युरींग इलेक्शन टायम यू आर रेजिंग सो मेनी अदर इश्यूज आनी वीच हॅव नॉट बीन रिजॉल्वड इन द पास्ट. लायक फॉर एग्जाम्पल नाव यू आर प्रॉमिसींग ऑन मदय, बट अगेन मदय इज इन कोर्ट.
म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटी जी आहा ती फॉर्म जाली, तेजें ऑफिस जालें, जावं, नाव दे आर पण- डुईंग द इन्स्पेक्शन. आता सुप्रीम कोर्टातले निर्णय सरकार घेवंक So, शकना. yeah, but हे पळय, the केंद्र government सरकाराच्या cannot issue केंद्र सरकाराच्या हातात असलें की म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटी फॉर्म करप. फॉर्म केली, हांवें फाटीक लागून केली. ऑफिस गोंयांत तेजें एस्टाब्लीश केलें, 3 मेंबर कमिटी आयली, तेजो इन्स्पेक्शन. सुप्रीम कोर्टातलो निर्णय हांव कसो घेवपाक? त्याच म्हणटा. सो द गव्हर्मेंट कॅन नॉट ऑर द BJP कॅनॉट गो टू द पीपल सेइंग दॅट वी आर गोइंग टू रिझॉल्व दिस इज गोइंग टू बी इन आवर फेवर. यू कॅनॉट. देर इज नो, देर शुड नॉट बी एनी एक कॉन्फिडन्स. गजाल आसा, म्हणजे वॉट एवर वी वॉन्ट टू प्रेझेंट इन द सुप्रीम कोर्ट, ओके, ते आमी प्रेझेंट Exactly, तेज्याच आदाराचेर exactly. निर्णय आमच्या सायडीन येतलो न्ही. आमी म्हणटा ना, म्हणूंक जायना न्हू. ना ना, आमी म्हणूंक जायना. कित्याक तर वॉट एवर द थिंग्स वी हॅव कॉन्फिडन्स ऑन अवर लॉयर, Confidence वी is हॅव there. कॉन्फिडन्स Yeah. ऑन अवर प्रूफ, Yes, yes. वॉट एवर वी हॅव सबमिटेड. Yes. ताजेर आमकां कॉन्फिडन्स आसा. आमी हे कित्याक म्हणूंक जायना तर हय, म्हादयचें डिसिजन आमच्या बाजून जावपाकूच जाय, हें म्हाजें म्हणणें आहा. कारण तिका हांव कॉन्फिडन्स आसा. मायनिंगाचेर तशेंच जालें दोतोर. आतां लास्ट टायम म्हणिल्लें की मायनिंग अमूक टायमान सुरू जातलें म्हणून. जावंकूच ना. ऑफकोर्स ना ना ना, जावंक ना म्हणूं शकना तूं. जालें ऑलरेडी. पयलीं आमी 5 लिजीस दिली, उरलेली 3 लिजीस दिवपाच्या वाटेर आसा. 9 लिजीस आमी ऑक्शन केली. ऑक्शन करून लेटरां दिली, उरलेली सगळो रेडी दवरल्या. आत्तां कोणी तरी उठ्ठा आनी इलेक्शन कमिशनरा कडेन कंप्लेन करता आनी ताका कोणी सांगलां हें म्हाका खबर आहा. परत पॉलिटिकल बेनिफीट भारतीय जनता पार्टीक जावंक जायना म्हणून ECI कडेन कंप्लेन करप. वॉट इज दीस? डंप पॉलिसी फ्रेम केली, डंप पॉलिसीची लेटरांय वयतली आसली ही ECI कडेन जर कंप्लेन केली. म्हणजे खंय तरी आडमेळें धोरण हाडप, दीस इज नॉट अ डेव्हलपमेंट. म्हणजे हें कशा आपलो पॉलिटिकल फायदो जावपाक जाय म्हणून हेका ऑब्स्ट्रक्शन हाडप, हें प्रत्येक फावटी चाललेलें आसा. So, at the national level also, when you are projecting Modi, there is fierce criticism that jobs have not been given. 2 crore jobs per year were promised. No jobs were given. In Goa also we have a problem of jobs. नाही म्हाका हेंच कळना. तुमी जे म्हणटा पळय न्ही, जॉब्स वेळ नोंद घेवन म्हणजे तूं घरा कडेन बसतलो, आमी ऑफर लेटर हाडून दितले. तेज सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज हॅज क्रिएटेड. वी वॉन्ट टू ग्रॅब द ऑपॉर्च्युनिटीज. वी वॉन्ट टू ग्रॅब. आयच्या तरणाट्यांक हांव जर सगळ्यांक म्हणटा की गोंयांत इतक्यो ऑपॉर्च्युनिटी आसा, आयजूय आसा. आयजूय म्हाका दिसता म्हणजे 30-40 हजार भुरगे टुरिजम सेक्टरांत आसतले, इंडस्ट्रियल सेक्टरांत आसतले. हां, थोडेशे आमकां इंडस्ट्रियल सेक्टराक टायटन अप करपाक जाय बिकॉज ऑफ देर लॉज आनी हे ते करपाक जाय. कारण भुरग्यांचें कशें आसा ना, काडून उडयलो दुसरें. बट ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा की टुरिजम सेक्टरांतूय आमचे भुरगे फुडें येवपाक जाय, तेंच्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करपाक जाय, त्यो करपाच्यो गरज आसा. जॉब म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली द गव्हर्मेंट जॉब. म्हणजे आयजूय जे आमी म्हणटा प्रत्येकाक जॉब म्हणजे गव्हर्मेंट जॉबाच दिसता. टुडे यू आर इन ऑल ऑफ यू आर इन द प्रायवेट सेक्टर्स. You know what is in the journalism. So in that way, it is all factors are there. फक्त ताजे पॉयंटा म्हाका एकच गजाल आहा. आतां मोदी सरकारान 10 लाख रोजगार मेळावेचे 10 लाख ते टार्गेट केलें. टार्गेट 5-8 मेळावे केले. ऑलमोस्ट 6 lakh ऑड जॉब्स वेर गिवन. पूण तातूंत गोंयचे जर तुमी पळयत न्ही, आतां हे बँकींग सेक्टरांतले, रेल्वे सेक्टरांतले जॉब्स आतां भावून 2-3 मेळावे केले आनी 100-150 जे लोक तातूंत सुद्दां 6 लाखांक नॉट इवन 150 आर गोवन. गव्हर्मेंटान ह्या लेवलार कितें तरी प्रयत्न करूं जाय आशिल्ले. बरो प्रश्न विचारलो. गोंयच्या भुरग्यांनी कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामीक बसपाची गरज आसा. फाटल्या म्हज्या 3 वर्साच्या म्हणजे कार्यकाळात हांवें ह्यो कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामीक खूब भुरगे बसचे हाच्या खातीर प्रमोट करीत आसा. वी हॅव स्टार्टेड वीथ द सेंटर इन 3 गव्हर्मेंट कॉलेजीस, सांखळे, खांडोळा एंड केपें. वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड. ज्यांच्यांनी रिक्रुटमेंट एग्जाम इन द बँकींग, रेल्वे बँकींग, इवन दो इन द पोस्टल आनी मागीर UPSC आनी GPSC. ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्याक तुका तें न्ही, ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्याक GPSC खबर ना. हाच्या सारकेल्यांनी कितें उरलें. तो GPSC म्हटल्यार खंय आसा हे काय म्हणून विचारता. अरे गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन, एनीवन कॅन सीट फॉर दीस. पूण तांचे खातीर ट्रेनर्स आसा गोंयांत. IPS IAS खातीर ट्रेनर. आमी फक्त ताका ट्रेनर प्रायवेट 1-2-3 दिता. बट आमी एटलिस्ट सुरवातीक अवेरनेस जावचो तेजो म्हणून ही 3 कडेन आमी सेंटरूय स्टार्ट केली आनी वी हॅव मेक द अवेरनेस. अवेर जावप पयलीं गरजेचें आसा. बट एक गजाल, आमचे फाटले IAS एग्जामीक हितूरले मडगांव नावेलींतले एकटे भुरगें क्लियरूय केली. नो प्रॉब्लेम. म्हणजे ते एक्चुअली शी इज अ नॉन गोवन सेटल हियर बट बॉर्न एंड बॉट अप फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड टू टील ग्रॅज्युएशन ते हांगा शिकता आनी त्यांनी IAS एग्जाम क्लियरूय केली. माय सेक्रेटरी मिस्टर अजीत रॉय हॅज गायडेड हर आनी तांणी IAS एग्जाम क्लियर केली. गोंयचे भुरगे म्हणजे गोंयच्या कॉलेजींत शिकलेले भुरगे, एवरेज भुरगे. इट इज नॉट दॅट की तेणे फर्स्ट आयले युनिवर्सिटीन एका अशेंय भुरगे न्ही. बट तेणी IAS एग्जाम केले. हांवें फाटले फावटी कॉंग्रेच्युलेटूय केल्ले ताका. कितें उलयलें बरोबर. पोस्ट ऑलरेडी गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाच्या उपरांत आमी जशें म्हणटाले की पूर्ण सगळ्या राज्यांनी ओके स्टाफ सिलेक्शन सुरवात जाल्ली. आतां ट्रान्सपरंट एग्जाम घेवपा खातीर गोवा स्टाफ सिलेक्शन जालें आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा गोवा स्टाफ सिलेक्शन फाटल्यो 2 एग्जामी जाल्यो. तिजो रिजल्ट तिसरे दिसा लायलो.
दुसरो आमी गोवा पब्लीक सर्विसन कमिशन तर तांकां तेन्नाच रिजल्ट कळटा. बाकीच्याय बाबतींत जाता म्हणजे एग्जामी वेळार उठटा आसतनाच प्रत्येकाक आपलो रिजल्ट कळटा किंवा सांजचो पर्यंत कळटा. म्हणजे आमदार वचून हांव कांयच जॉब दिता तितले जॉब दिता नथींग म्हणटाले. नो वन दोतोर थंय कशें मेजर चंक भरून जातकीर तुमी मागीर हळू 2 वर्सांनी ते SSC चालू केला. पळय कशें सांगता तुका SSC चालू करण्या फाटीमागे म्हाका जो प्रोसिजर कंप्लीट करपाक जाय आसलो तोय तितकोच म्हत्वाचो आशिल्लो. हांव उठलो आनी सुटलो फाल्यां सकाळीं कोण तरी आनीकूय कोर्टांनी वचूंक शकतालो. म्हणून तर म्हणजे प्रोसिजर सगळो कंप्लीट करून तूं भरून जाता म्हूण कित्याक म्हणटा. इट इज ऑलवेज इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आतांय परत 1,500-2,000 पोस्ट म्हाका दिसता 2 न्ही मायज 4-5,000 पोस्ट वेकंट जाल्ले आसा सगळ्या सेक्टरांत. पुलीस 1,000-1,500 भरपाचे आसा, टिचर्स 300-400 भरपाच्यो आसा. बाकीच्यो हे सगळे जे LDC आनी हे तेजी संख्या परत स्टाफ सिलेक्शना कडेन येयल्लो नंबर 3 ते 4,000 पावलो. हे सगळे जे आहा ते लोड वाडटा खबर आहा तुमकां आतां ट्रेजरीचे. तो आतां फाटले जे 2005 पयलीं आसले पळय न्ही तेंचो वाडटा. आतां 2005 उपरांत रिक्रूट जाल्यार तेंचो ना. There is a lot of confusion now. We are going into NEP, National Education Policy, आणि आमी म्हणीत आयला की आतां आमी मुखार वता म्हणून. बट देर इज सो मच ऑफ कन्फ्युजन ऑन द ग्राउंड. टिचर्स, हेडमास्टर्स, मॅनेजमेंट्स आर ऑल कन्फ्यूज बिकॉज आतां भुरगीं एडमिशनाक वयता जाल्यार तांकां खबर ना की नाव यू हॅव डिसायड टू disband the streams. There are no streams, no longer streams. Like it is like just like you can choose whatever subject to. Yeah, but अजून हायर सेकंडरी खबर ना की कशें एडमिशन करप कितें करप. when they go there they are not aware. Another 2020 आमी इम्प्लिमेंट केली ग्राउंड लेवलाचेर प्री प्रायमरी फ्रॉम द KG1 KG2 जाका आमी म्हणटा पळय न्ही थंयच्यान आमी सुरवातूय केली. एट हायर एड्युकेशन लेवलाचेर म्हणजे फ्रॉम द फर्स्ट इयर सेकंड इयर ह्या लेवलाचेर आमी सुरवात केली. आतां उरता उरलो विशय इन बिटवीन फर्स्ट आनी 11th 12th ह्या हेजेर थोडेशें कन्फ्युजन आसा. ओके तर थोडेशें कन्फ्युजन जें आसा तें रिजॉल्व जातलें कारण फर्स्ट टायम जेन्ना आमी इम्प्लिमेंट करता तेन्ना वेगवेगळ्यो डिफिकल्टीज येता. प्री प्रायमरी लेवलाचेर इट इज क्लियर जाला ऑलरेडी आनी कॉलेज लेवलाचेरूय क्लियर जायत येयला. बट हो मदलो विशय जो आसा हो 1-2 वर्सां वता त्या खातीर. इट इज आफ्टर 40 years. पयलीं 40-40 वर्सांनी टिचर्स भरपाक कॉलेजी अश्यो व्हेरी टिचर्स भरपाक तयार जातले वेगवेगळे स्ट्रिमीचे टीचर लागतात. तो वेगळो कसो कॉस्ट कटिंग करतात खूबशे. इट इज अ क्लस्टर. ज्या जाग्यार सायन्स आर्ट्स कॉमर्स आसा थंयसर हे खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट जावंक शकता. पण ज्या जाग्यार फक्त आर्ट्स ही एक स्ट्रीम चलता किंवा कॉमर्स लॉजिस्टिकली थोडोसो डिफिकल्ट जातलो. त्या खातीर चल्ला तेजेर म्हणजे कितें डिसिजन कशा पद्दतीन घेवप हाजेरूय सुरवात. अदरवायज इट इज व्हेरी गुड. Logistically, it will be possible in Goa because colleges are scattered across miles, So how do you? It is true. कारण थोड्या कॉलेजींनी हाय सेकंडरीनी तो लोड जातलो आनी थोडे कडेन भुरगे कमी वतले. बट ताजेरूय बी त्या खातीर हे विचार सुरू आसा खंयचे सब्जेक्ट कोणाक दिवप आनी कितें दिवप. Because we are just on a threshold of admission now, another academic year. येस बट ताजेर कितें जालां थोडोसो कोड ऑफ कंडक्ट आसा फायनल डिसिजनूय घेवंक शकना. 7 तारीख जाल्या उपरांत रिलॅक्सेशन घेवन तेजेर डिसिजन घेता. तुम्ही कोड ऑफ कंडक्ट बी म्हणत तर एक चर्चेचो प्रेस नोट आयिल्लो बरोसो ताजेर तर तुमी सांगले की ह्या प्रेस नोटाचो अर्थ आमकांच मत मारा म्हणून सांगल्या म्हणून. तसो न्ही तो ना. सगळ्यात सेक्युलर पार्टी जर कोण आसत जाल्यार ती भारतीय जनता पार्टी. सबका साथ सबका विकास हे करपी भारतीय जनता परत पार्टी. तुम्ही घोशणांचेर गेले. हांव घोशणाचेर वचून हांव रियलिटी हांव प्रॅक्टिकली तूं म्हाका सांग तूं जो आहा पळय न्ही हांव तुका पळयता जाल्यार तूं आमी सेक्युलर न्हू कित्याक म्हणटा आनी कम्युनल कित्याक म्हणटा जाल्यार हांव म्हणना हांव प्रेस नोटाचें म्हणटा. कम्युनल पार्टी काँग्रेस कितली ती हांव सांगूं शकता. क्लियर कट सांगूं शकता. तूं तेंचो मॅनिफेस्टो काडून पळय ह्या वर्साचो. आतां तेंच्यांनी जो नॅशनल मॅनिफेस्टो काडला तो काडून पळय म्हणजे तुका कळटलें तें कितलें कम्युनल तें. म्हाका हांव डिटेलान तें वचना कारण ऑलरेडी केन्ना टायम वता तो कळना. इट इज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता अर्दे वर जावन गेलें उलयता म्हटल्यार आनी हांवूच चड उलयता. पॉलिटिकल क्वेश्चन असो आशिल्लो की आतां लोकसभेचें इतलें वातावरण आसतना काँग्रेस म्हणटा की RJP ही BJPची बी टीम आनी RJP म्हणटा की काँग्रेस ही BJPची बी टीम. कोण आहा तुमची बी टीम? आमची बी टीम कोणूच ना. आमची बी टीम कोणूच ना. वयल्यान जाल्यार सगळ्यात ते RJ गाळी कोणाक संवता आसत जाल्यार ते म्हाका संवतात सगळ्यांत चड. तूं पळयला आसत विधानसभेन कोण कोणा कडेन आसलो रे. कोण कोणा कडेन उठोन भायर गेल्लो याद ना तुका. विधानसभेन ते हे घेवन कोण कोणा बरोबर उबा रावतालो. युरी उबा रावलो काय तो उबा रावतालो. म्हणजे आतां आमची बी टीम कित्याक जाली तर विजय रावलो काय विजय तेज्या प्रोटेक्शनाक वयतालो मरे. हे सगळे आम आदमी पार्टी हे सगळे मिल बाटके खावं हितुल्लेच आहा मरे. आनी आतां आमची बी टीम म्हणटा मिल बाटके खावं बी म्हणटा तुमी अशें सारकें. STचेर प्रायम मिनिस्टरान ठोस
एश्युरन्स दिवपाक जाय आशिल्लें अशें तुमकां दिसता कसलें? अथवा ती सभा खंय तरी केपें सांग्यार न्ही रे हांव तुका तूं कसलें काय म्हणटा एसटीचेर तूं एसटीचेर जे आहा पळय न्ही ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर तांणी तेंच्या कॅबिनेटान जेन्ना डिसिजन घेतल्या उपरांत तुका आनी ठोस आश्वासन दिवपाक जाय आनी कसलें तें स्टील कॅबिनेटान तुमी ते डिसिजन करतलेच घेतलें अशें बरें कन्फर्म अशें दिसना ती मोदीची कॅबिनेट ही काँग्रेसीची कॅबिनेट न्हू तेंच्यांनी वेगळी डिसिजन जातलेंच म्हणटा तुमी 100% जातलें 2027 काय 29 2027 जातलें आयजूय सांगता हांव परत एकदां आनी एक वन नेशन वन पोल आयले जाल्यार तुमी 27 काय मागीर 29 आतां डेट डिसिजन कशें वन नेशन वन पोल आयल्या आमच्या 27 जातले काय आमी 29 वयतले काय आसा तशें आमी 27 जावन परत 29 इलेक्शनाक वयतले डेट आय डोंट नो In South Goa, I've seen, you know, your focus is in Kunkurli, okay, and also in assembly election, and so time and again you've been going to Kunkurli and campaigning. Is it a kind of political battle which you're fighting in Kunkurli, or is it a point which you're trying to prove? Or it is personal. It's personal. नथींग कुंकळी ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार आमी म्हणटा मार्टियर्स भुमी ही खरी म्हणजे वीरभुमी आसा ज्यांच्यांनी गोंयाक न्ही तर ह्या देशाचो इतिहास घडोवपाचें जें काम सुरवात जर खंयच्यान जाली जाल्यार ती कुंकळींतल्यान जाली ऑफकोर्स म्हणून तर आमी म्हटलां 15 जुलय आमी जेका म्हणटा की विजय दिन हो आमी आमचो जेन्ना दिल्लीत एक दीस दी म्हटलो तेन्ना तो आमी 15 जुलय डिसायड केलो वीच इज ऑफ द डे ऑफ द मार्टियर्स डे ऑफ द कुंकळी हांवें तूं पळयशीत इट इज नॉट ओन्ली द कुंकळी तूं पळयशीत आसत जाल्यार हिरवे गुरुजीचें स्मारक म्हाज्याच टेन्युरान कंप्लीट जालां आनी दिपाजी राणेंचें स्मारक म्हाज्याच टेन्युरान सुरवात जालां पत्रादेवीचें स्मारकूय पुराय जाता आनी कर्नल बेनीपाल सिंग हाज्या घरा कडेन वचून येवपी तेजे वीर मातेक मेळपी हांवूच मुख्यमंत्री आसा महाराजांचे पुतळे चडशे तुमच्या टेन्युरार आयले. 100% म्हाज्या टेन्युरार फक्त शिवाजी महाराजांचे पुतळेच न्ही तर शिवाजी महाराजान बांदलेले टेम्पल सप्तकोटेश्वर टेम्पल हें रिनोवेशन करपाचो योग म्हाका आयलो म्हाजें हांव पुण्य म्हणटा तितकें हांवें केल्लें ती एक गजाल लक्षांत घे 15 ऑगस्ट 1955 आमी विसरूंक ना 35 जाणांच्या पैकी पयली गुळी घेवपी जर कर्नल बेनीपाल सिंग आसा तेकाच लागून म्हणजे जे हेजी भाशा करता पळय न्ही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाची माथ्यार मारपाची भाशा करता गोंयचे लोक वगी रावचे ना गोंयचे लोक तितके राष्ट्रवादी आसात गोंयच्या लोकांक देशप्रेम आसा गोंयच्या लोकांक अभिमान आसलो स्वाभिमान आसलो म्हणजे पोर्तुगीज हांगासल्यान वयचे आनी आमी भारतवासीय जावचे हो तितकी तळमळ आनी कळकळ आसली म्हणून तर देशभरांतल्यान स्वतंत्र सैनीक हांगा येयल्ले इतिहास खबर ना जाल्यार वाचा म्हणून सांग आनी तें वाचपाची गरज आसा एकूच क्वेश्चन दोतोर ऑन दॅट कॉन्स्टिट्यूशन नोट वॉट यू मेन्शन नाव तुम्ही कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंगाक ते कॉन्स्टिट्यूशन माथ्यार मारले आनी ते सगळें हें करून एक कॅम्पेनशी हें केली तेजेर प्लॅन कसो केलो बट नाव एज द आमी कॅम्पेन करपाची गरज ना लोकांनीच कितलेशा पद्दतीन लोकांक तेजी रिएक्शन सो दिली एज द कॅम्पेन वॉज कमिंग टू एन एंड तो विशय आतां सामकोच फिजल आउट जालो कोण आनी सांगता सगळ्या लोकांक खबर आसा सगळ्या लोकांक लोकांक खबर आसा पूण कोण विचारचे ना पार्टीन तो विशय सोडलो म्हणून आतां पार्टीन एक्चुअली खंयचो सोडलो कालच्या म्हाजें भाशण काडून पळय न्ही तूं सगळ्या लेवलाचेर सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट कसो उलोवपाक फाटी आसा संघटनेचेर पेज येता बिलकुल ना आतां आमची सावथ गोवाची कॅन्डिडेट खूब बऱ्या पद्दतीन उलयता नवीन इलेक्शनाक कोणी रावल्या उपरांत त्या पद्दतीन फ्लुएंटली भाशणां करपाक कठीण आसा हांवूय जेन्ना 2008 रावल्लो पयले तेन्ना तूं तशेंच म्हणटालो की दोतोर कवी भाशण करता म्हणून म्हणजे सगळें ऑल इज वेल सालसेत तुम्ही हें घेतलां सिरियसली घेतलां थंय तुमी बॅटिंग करतात काय ती दिगंबर बाबाचेर अलेक्स सिकेराचेर बी सोडला हांव पूर्ण गोंयांत प्रचार करीत आसा सालसेतीन तुम्ही बॅटिंग थंय करता आनी कोचिंग नॉर्था करता अशें दिसता केपें सावड्डें सांगें काणकोण बेल्ट मातसो स्प्लीट जाता कसो दिसता कांयच ना आमचो प्रत्येक जाग्या वयलो शिलेदार जो आहा पळय न्ही हो खूब बऱ्या तो पद्दतीन केपेंचो बॅटिंग करपाक शिलेदार बी मातसो सामको कांयच चिंता ना म्हाका दिसता आल्ला भरपूर आल्ला बिकॉज ऑन द ग्राउंड यू कॅन गेट दिस फील दिस पर्सेंटेज रिजल्ट जाल्या उपरांत कळटलें हांव आयजूय सांगता पूर्ण देशांत गोंयांत हायेस्ट पर्सेंटेज ऑफ वोटींग गोंयांत जातली ओके गोंयांत जातली मुद्दम तूं पळयता 70% प्लस वोटींग जातली आयज पर्यंत सगळ्या देशांत 67% पर्यंत पावल्या आमी सामकें ठामपणे सांगता 70% क्रॉस जातले आनी रिजल्ट जाल्या उपरांत तूं सांगतलो की सीएम तूं जें सांगा पळय तुमी मॅनेज करता म्हणटा तो आरोप आरजीक आमी मॅनेज कित्याक करपा जाय आरजी ते एकी कडेन आसलें सांगलें मरे पळय तुवें एग्री केलें ते अशें उबे रावताले पळय पळोवंक ना तुवें एग्री केली खंय उबे रावताले कोण तर ते तेंच्या बरोबर तुवें ती पर्सेंटेज दिल्ली ती अजून सामकी आसा आमकां तेन्ना पर्सेंटेज सांगिल्ली तुवें अमूक पर्सेंटेज दिल्ली आसा अमकें 100% बट BL संतोशान पयर म्हणलें डोंट नॉट रिलाय ऑन स्टॅटिस्टिक्स एंड फिगर पर्सेंटेजीस म्हणून
कशें आसा प्रत्येक जाण रिव्यू जो आसा पळय न्ही हो आपल्या परीत प्रत्येक जाण रिव्यू घेत आसात. हांवूय म्हज्या परीन प्रत्येक म्हणजे आमदार आनी प्रत्येक आमचो सकयल्या लेवलाचो मंडळ अध्यक्ष किंवा तेज्या सकयल्या लेवलाचेर हांवूय उलयतां. प्रत्येक मतदारसंघात हांव उलयतां. सो दॅट पण प्रत्येक आमदारांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मत हरशीं चडांत चड घेवप हो पार्टीचो हें आसूं जाय कोर. पूण मत चड काडली म्हणून फुडल्या इलेक्शनाक टिकेट मेळटलीच अशी ना अशें बी सिग्नल कित्याक दिवपाक जाय. इज इट पर्सन स्पेसिफीक टू समबडी बी अशें कोणीच खंयसरूच सिग्नल दिवंक ना. आफ्टर ऑल आमकां प्रत्येक इलेक्शन जें आहा पळय हें इलेक्शनाच्या वेळार डिसायड जाता. आज मतां चड काडली आनी फाल्यां सकाळीं जर तेजो परफॉर्मन्स फुडल्या 3 वर्सांक सारको जाल्यार कोण कितें करता. आतां हरशीं प्रमोट करपाक म्हणप न्ही तुमी चडांत चड मत काडा. दोनूय गजाली तूच उलयता. कांय जाणांक अशें दिसता की ह्या खेपेक जर खूब लीड दिली जाल्यार आपल्यालें कितें तरी भविष्य उज्वल जातलें अशें कांय जाण म्हणटात. त्या खातीर बी काय There is insecurity in the mind of कशा तुमकां खबर आसा तुमी चौगूय जाण मेळून म्हाका कितलोय कन्फ्युजन प्रयत्न केलो. ओके तुका खबर आहा हांव कूल आसा आनी म्हाका कितें उत्तर दिवपाक जाय सारकें खबर आहा. कांयच चिंता करूं नाका. कारण हे खुर्चेर बसल्या उपरांत म्हणजे देवाच्या दयेन जशें कितें म्हणटा पळय न्ही थंड तकलेन प्रत्येकाक उत्तर दिवपाची म्हाका आतां संवय जाल्या. 5 वर्सां जाली म्हाकाय बी 5 वर्सां जाली. सीएम लास्ट प्रश्न म्हजो म्हाका खबर आहा तुमकांय प्रचाराक वचपाक जाय आनी जो प्रश्न म्हाका सगळ्यांचे तकले आसा तुमकां दिसता की मायनॉरिटी वोट्सांचें कॉन्सॉलिडेशन तुमच्या पक्षाच्या अगेन्स्ट जालां? खंयसरूच ना. सामकेंच ना कितें म्हणटा बिलकुल ना. हांव परत एकदां सांगता मायनॉरिटी लोक जे आसा पळय न्ही हे विकासाचो मुद्दो घेवन जे वेल एड्युकेटेड लोक आसा जे गोंयांत अशा पद्दतीन जावपाकूच शकना. कारण आज पर्यंत आमी सदांच म्हणटा की गोंयांतले लोक जर तशें पळयत जाल्यार सगळे म्हणजे हिंदू कॅथलीक मुस्लीम हे एकामेकागेर येवन वचोन जाणा. आतां थोडे जाण वचून केळीच्या पानार जेव ती गजाल वेगळी. बट हांव केळीच्या पानार सदांच जेयतां आनी क्रिसमसाक वचून केक खातां कायम खातां. ओके आनी वेळ म्हणजे जसो शीरखुर्माय खावपाक हांव वयतां म्हणजे केकूय खाता शीरखुर्माय खाता आनी केळीच्या पानारय दिखावू पडना म्हणटा. थोडे लोक जे आसा पळय न्ही आत्तां फक्त केळीचे पान आडवे देवन जो जेवपाक गेल्या पळय न्हू त्या लोकांक खबर आहा म्हाका कठीण न्ही. हांव म्हज्या सगळ्या गोंयकार भाव भयणीच्या घरांत कायम वचून जाणा आनी सर्व धर्म समभाव आमकां मेंटेन करता. बेश्टे केळीचे पान केळीची पानां पुसता म्हणटा तुमी सद्या. तूं म्हण हांव म्हणना. हांव इतल्याचेर थांबता. इतल्याच कारणां खातीर पयलीं म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यांचे आमी उपकारी कारण इलेक्शन 2 दिसांचेर आयिल्लें आसतना अशें 4 एडिटरां बरोबर बसप आनीक आमी तुमकां कन्फ्यूज बी करपाचो एडिटर आसतना खडेगाठ ती ताणें आमकांय मातशी एक पदवी दिली बरी पदवी दिली आमकां आनीक तरी आसतना आमी तुमकां कन्फ्यूज बी करपाचो खंय तशें प्रामाणीक मनीस आमी सगळे आमी सहज विचारताले लोकांक खबर आहा. लोकांक सद्याक म्हाका दिसता सगळ्यांत इम्पॉर्टंट शब्द जो जाला फ्रेज जो ही लोकांक खबर आहा. म्हाका कोणाकय जर विचारलें जाल्यार सद्या लोकांक कितें खबर आहा तें आमकां 7 तारखेक कळटलें. बट मुख्यमंत्र्याची म्हाका एक गजाल सांगपाक जाय 2 दीस आसतना इलेक्शनाक ही एक्सरसायज करप हातूंतल्यान कितली फ्रँक कितली ओपन आनी घडये कितली कॉन्फिडंट ह्या इलेक्शना विशीं तेंय दिश्टी पडटा. तुमी आयले आमच्या विनवणेक मान दिवन एंड यू पार्टिसिपेटेड एज अ गेस्ट एडिटर ऑन दीस टेबल. जे टेबल गोंयभर खूब फेमस आसा. आज म्हाका दिसता तुमच्या उपस्थितीक लागून आनीकय चड फेमस जातलें इतलेंच मागता आनीक थांबता. म्हाका संद दिली म्हणून परत एकदा प्रुडंट मिडियाच्या खूब खूब धन्यवाद. कारण 4 जाण एडिटराच्या मदीं बसून भासाभास करपाची संद म्हाकाय दिली त्या बद्दल हांवूय तुमचो चौगांयचो आनी प्रुडंट मिडियाचो उपकारी आसा. इलेक्शन आसा सो हांव इतलेंच म्हणत की पळयत रावात प्रुडंट म्हणून कारण इलेक्शनाच्या टायमार दीसभर आमी घडामोडी तुमचे मरे हाडत रावतले आनीक दुसरे कडेन खंय वचपाची गरज ना. आमी हांगाच आसात आनी एक दीसभर तुमचे बरोबर आसतले. इलेक्शनाचेय दीस आसतले इलेक्शनाच्या उपरांतूय आसतले रिजल्टाच्या दिसूय आसतले आनी एक मुख्यमंत्र्याची जी असेसमेंट आसा मदीं काळ टायम आसा इलेक्शन आनी रिजल्टाच्या मदीं तेन्ना परत एक आमी अशी एक्सरसायज करया की लास्टाक तुमचे इंटरनल आंकडे कितें म्हणटात आनीक मागीर रिजल्ट कितें येता तुमचो एक्झीट पोल घेवन आमी एक इलेक्शना उपरांत भासाभास करया अशी एक मागणी करता विनवणी करता. तें उतरय घेता म्हजें हांवूच आनीक थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.